नमस्कार. विश्वकोंकणी केंद्राचे पदमाधुरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता आसा. आमगेले सुशील माय बारी रुची रांदप करची एक चांग माय. तीन पयर आप्पो केलो. आप्पो करतना तिका एक लायक मन लागीं घराचे सावित्र मायेकय आपयले. आप्पो काडता काडताची सावित्र मायेकय आपोवन दोनी खावच्या दिले. सावित्र मायेन आप्प्याची कुडको एक तोंडाक घाल की नाकी सूर केले. सुशीला, तुगेल कायल खेस गो, आप्प्या कायल पळया म्हणाली. आनी उठान आयली. उठान येवन रान्नी रेसचे कायल पळोवन, हो ही कायल वे बारी पोरणी जाल्ल्या मू, मात्यांनी धरला मू, अशी अशी म्हणाली. हांव पयरेक चंद कायले आंगडी पळोवन आयला गो आनी हाडोस म्हाका. आनी पयर पळय हांव थंय इंदीर माये थंय गेल्ली. तिगे ते एक आप्प्या कायल आशिल्लो गो. ते कोणाले खंय घेतिले म्हणाले. न्ही आपणालेच म्हणाल ती. मागीर म्हाका एक 2 दिसां नंतर म्हगेल मित्रिणी आशिल्ली तिगेल आनी कितें कळ्ळें ते तिगेल न्ही तिणें आप्प करच्या खातीर व्हेल्लें. अशी अशी पुरो काणी सुशील मायेक आयकून आपणाक आप्प करून आप्प्याची रूच तिगेला एक प्रतिक्रिया घेवचे बदलाक आप्प्या कायलीची काणीची होड जाली. अशी मागीर ती आप्प केल्ल्यानी गेल्ली. सुशील मायेक मनांतूच एक गादी उत्पत्ती जाल्ली. आप्प्या कायली काणी न्ही, आप्प खातना आप्प्या कायलेचे काणी नाका. आप्प खातना आप्प्या कायलेची काणी नाका म्हण. तशीच आमी असल उत्तर एकाक संदर्भारी तें उत्पत्ती जाता. आतां अनेक आमी अशी उदाहरण पळयलां रे. आमी भटमामाक वैदीक एका ताजी भाग जावन एक दान दिवचें म्हण आसा. दान दितना आमी चांग मनांनी चांग वस्तू भटमामाक दिला रे. तांचो पुरोहीत तृप्ती जाता आनी देवाकय तृप्ती जाता अशी एक आमगेले विश्वास. अशीच एक आमगेले मामान काणू ताका दान दिवका म्हणूय आसा आनी नश्टय चड जावचें ना जें म्हणून तागे ते एक दूद दिवची राबयली एक गाय आशिल्ली, आकुळल गाय. ते आकुळल गाय काणू गांवचे आप्प भटमामाक बारी संभ्रमारी ती गाय दान दिल्ली ताणें. अशी आकुळल गाय आप्प भटमामाक दिल्ली. आकुळल गाय आप्प भटमामाक दिल्ली. अशी एक गादी. हाजे हे एकाक गादी आनी एकाक हें उत्तर तें एक चांग संदर्भारी एक उत्पत्ती जाता. आनी हातूंत आमगेले समाजाचे अंकुडंकू म्हणटा न्हू आमी, समाजाचे कोरते आनी उणेपण हें दाखयता. असल आमगेले मध्येंतू मस्त गादी आसता. आमगेली फाटी आमकां दिसना. आमगेली फाटी आमकां दिसना म्हळ्यार आमी विंगडालेच पुराय विंगड पुरो दिसता आमकां. आमगेले फाटी मात दिसना म्हळ्यार सगळ्याले दोश आमी सांगताची, आमगेले दोश आमी लिपयताची. दिव्या मुळा काळो कुची म्हणटा न्हय तशीच एक हें अनेक अर्थ दिता. आनी आयची सून फाल्यां माय. आयची सून फाल्यां माय म्हळ्यार आज आमी अधिकार आसतना कोणाचेय वयर एक दर्प दाखयला रे तेची अनुभव आमकां मुखार मेळटलो घुवन अशी एक अर्थाचे बारी अर्थगर्भीत वाक्य. आळशी उठायतना शिंबरी शिंकली. आळशी उठायतना शिंबरी शिंकली. आळशी म्हळ्यार काम करूंक मन ना तिका.
काम करनातिले नुतची इकडे बसता न्हिदता अशी. शिंबरी म्हळ्यार तिका नांकाचे दोश आसा, तसल कडेन ती शिंगचे साथ दिना, तशीची आळशेक काम करच्याक साथ दिना अशी एक कितले एक प्रासबद्ध जावन एक व्हड संदेश आमचो आमी पळयत. आनी आळश्या लागीं बिकण भाजी म्हणल्यार हरवेची रूच आसा म्हणटा. हें कितले चंद आसा पळया. आळस्याक तुमी काम दिल्यार तो कितले चंदार चुकसायत पळया. बिकण भाजून दी रे म्हूण म्हणल्यार ना ना हरवे बिकण बारी रुची आसा म्हणटालो तो. म्हळ्यार ಎಲ್ಲಾरी हट दवरून तो काम करना आशिल्ले कडेन सुदारशिता म्हणून. तशी आनी थोडे फावटी आमी एक मस्त एक व्यक्तित्व आमी पळयलां. तांणी महा हटमारी आसताची. ताका आमगेले प्रकृतीचें उदाहरण दिलां. उज्ज्याचे दाक्षिणी ना, उदकाक लज्ज ना म्हणून. हें आमी पळयताचे. उज्ज्याक तुमी एक उज्ज लागल्यार लागींचे खंयचेय ते कितले चंद आमगेले मोगाची वस्तू आसा पुरो, मोल्लाची वस्तू आसा पुरो, भांगराची आसा पुरो, ते लासून काडटा. उद्दाकय तशीची. एक उद्दाक वैरी जायलो, हुंवार आयलो, आशितले घर हें तें पुरो घेवन ते बुडयता. तशीच हे मनशाल गुणे एक अशीची आसता. आनी आमगेले आळश्याल विशयाची आनी सांगचें आसल्यार उतरांत जोरू कामाक चोरू. उतरांत जोरू कितले उलयता हांव तशें करता अशें करता अशें करता म्हूण. काम मात्र कांय करना. हें एक आनेक चांग ग्यादी. आनी उलोवच्याक किरू नाचूक मोरू. उलयता किरावरीची. किरो कशी की करता तशीच सगळे दीस उलयता. आनी बारी चंद करून प्रदर्शन करता. मोर नाचिले वरी तेचिले चंद करून पुराण मनेचे तागेले वर्तनेंतू तो तसलेक दाखयता. जाल्यार जावचे कांय ना अशी आमगेले मध्येंतू हजार ग्यादी आनी म्हणजे म्हणयो सांगण्यो आसा. प्रती एका मागशी एक सुंदर एक विवरण आसा. आनी ते आमगेले व्यक्ती गुणांत आसची दोश जेवो तेज्या समाजांत आसची दोश जेवो ते वेंचून काडून आमकां सांगता. आनी आमगेले उतराक एक अलंकार हाडटा. असल उतर आमी चड उपयोग करया आनी आमगेली भास वाडोवया म्हणटची तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता.